page 19. A35, page 19. तुझी सुशी आयो दुनिया मुसो तुझी मागू गंगा ai to tu sab so mestaci dojen bagoj goro samci dojen bagoj goro samci tuझी सुशी आयो दुनिया Ubuntu kamoy marka Gantuno dove vatuci Somesta cerca crutici Somesta cerca crutici Soglang तुमका देव बरं दिसतील. Tukaci sukupa संपलोल्या आगापितो आणि विल्फ्रेड गोमिस हांचे पासत आमी मिसाची भेट भेटयता. त्याचबरोबर जुझे दे आल्मेदा, लॅटिसिया वाज, झेन डिसोजा आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेरूय आपलो आशिर्वाद घालूंक मागुया. खेरीत भाशेन आमाराल वाड्यांत रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. कार्मिन आराउजो, फ्रेझर फेर्नांडीस, Ludin Gonçalves, John Anthony Gonçalves, Arita Cruz, Gerolina Colasso, Emilia Carvalho. आणि आकवार मारीची भेट या कुटुंबांक Camilo Estrosio, Marina Viegas, Cecilia de Silva, Eusebio Pereira, Mariano Pereira, Nelson Fernandes. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आणि एक गुट फावतीपुरी समोरचे पासत आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे बोगसोने मागुया. सोर पदवीदा देवाक आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून भायर दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच आकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पुरा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Sumia kakutku Sumia kakutku Krista kakutku Krista kakutku Sumia kakutku Sumia kakutku प्रार्थूया. सर्वेस्पुरा देवा मतारी पोती बागीमोत आतोनीक तुवें विचित्र संवादा वरवीं ओरोण्यांत तुका एकवटोन तुजी सेवा करूंक फावो केले. ताची विनवणेन आमी आमकांच पाठ करून सर्वां परस तुजो सदांच मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या वणान सोर पदवीदार बापा तो जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचूं. बेजमीचे कुळींत कीश नांवाचो एक मनीस आसलो. तो आबियेलाचो पूत
आबिएल झेरोराचो, झेरोर बेकोराताचो, बेकोरात आफियाचो आनी आफिया जेमिनीचो पूत. कीश नीस बेजमिलो आनी गिरेस्त मनीस आसलो. ताका सावलू नांवाचो एक पूत आसलो, रुपान सोबीत आनी लांबायेनूच. सगल्या इस्रायलिती मदें ताचे मन सोबीत आनी कोणूच नासलो आनी हेर सगलीं उंचायेन ताच्या भुजांक मात पावतालीं. किशाची सावलूच्या बापायची थोडीं स्त्री गाडवां सांडलोलीं. देखून किशान सावलूक म्हणलें, म्हज्या पुता, तुजे बरोबर एका चाकराक घेवन वच आनी स्त्री गाडवांची सोद कर. एफ्रायमाचे दोंगरार उतरून ते शालियासाच्या गांवांत पावले, पूण तीं तांकां मेळूंक नात. उपरांत शालिमाच्याय गांवांत ते गेले, पूण थंयसरूय तीं मेळ्ळीं नात. मागीर बेसमीच्याय गांवांत गेले आनी थंय बी तांकां सांपडूंक नात. सामुएलान सावलूक पळयलो तेन्ना सर्वेस्परान ताका म्हणलें, जाची खबर हांवें तुका सांगलोली तो होच. तो म्हजे पोरचे वयर राजवटकी चलयतलो. आनी दारवट्याशी पावतोच सावलून म्हणलें, सामुएला बोगलेक येवन म्हणलें, रिशी खंय रावता तें तुमी म्हाका सांगशात. सामुएलान सावलूक जबाब दिलो, हांवूच तो. म्हजे मुखार एक सुपुल्लो दोंगर आसा, थंय वच आनी आज तूं म्हजे बरोबर जेवतलोय आनी फाल्यां सकाळीं हांव तुका घरा वचूंक दितलो आनी तुज्या कालसांत आसा तें तुका उक्तें करतलो. सामुएलान तेलाची एक शिंसली घेतली आनी ती सावलूचे तकलेर ओतून ताचो उमाव घेतलो आनी म्हणलें, पळय, सर्वेस्परान तुका आपले इस्रायल पोरजेचो राजा कसो मागला. तूं सर्वेस्पराचे पोरजेचेर राजवटकी चलयतलो आनी तिका भोंवतणच्या दुस्मानाच्या हातांतली निवारतलोय. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. सगलीं म्हणया, सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जैतान कितलो म्हूण तो संतोश बरीत जाता. ताच्या कालसाचे ओत्रेक तुवें बागयल्याय. ताणें केल्ल्या मागण्यांक तुवें ना म्हणलें नाय. जबाब, सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. उत्तम वरदानां घेवन तूं ताका मेळूंक आयलोय. निर्बेल भांगाराचो मुकूट ताच्या माथ्यार घाल्लोय. ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें आनी तें तुवें ताका दिलें. पिणकेचे पिणकेक तोखता बळटा तसलें जिवीत. जबाब, सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या सोयतान ताका व्हडतो मान मेळ्ळो. दोबाच्यान आनी मोहिमेन तुवें ताका भरलय. सदांकाल ताचेर तुजो आशिर्वाद देंवताय. तुज्या दर्शनाचेर संतोशान ताका संतोश बरीत करताय. जबाब, सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Survespora, 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 survespora. गरिबांक बरी खबर दिवंक कैद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Survespora, survespora, survespora.
solves fora, soy solves fora. Sorvismo तुमचे सवे आसूं, Ani dumshat me asove asu. Marku pormone shuvotoman, Muy maduka sumya. जेसू दुसरी दोर्याचे वेळेर गेलो आनी सगळो लोक ताचे सुरशी आयलो आनी ताणें तांकां शिकवण दिली. फुडें चलून वेतना मांडवीर बसलोल्या लेवीक आल्फेवाच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हळें, म्हजे पाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे पाटल्यान गेलो. ताच्या घरान जेवणाक बसलेलो आसतना सोबा 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीसूय जेसू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसलोले. तर हातले जायते जाण ताचे पाटलाव कोत्ताले. आनी तो 2 वसूलदारां आनी वायटोव्यां बरोबर जेवता खाता ते पळोवन फारिजियो पक्षाच्या धर्मशास्त्र्यांनी ताच्या शिसांक म्हळें, 2 वसूलदारां आनी वायटोव्या सांगाती तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता? हें आयकून जेसून तांकां म्हळें, बरीं आसा तांकां न्हय पूण वायटाकारांक ही वयसाची गरज. तर हांव प्रमाणीक मनशाक न्हय पूण पातक्यांक आपोवंक आयलां. सोम्याचें शुभ वर्तमान, Wakani tuka Krista. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां सावलूची खबर. सावलू जाका देवान आपले इस्रायल पोचेचो पयलो राजा जावंक वेंचून काडलें आनी आयज ताची राजा कशी मागणी सामुएल कोत्ता. पूण ही मागणी घडचे आदीं आनीक एक कितें तरी ताचे सोबें घडलोलें शुभ आयचें हें पयलें वाचप आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. सावलूच्या बापायची कीस हाची स्त्री गाडवां सांडलोली आनी ह्या गाडवांक सोदूंक हो सावलू भायर सरलोलो आनी असल्या वेळार ताका राजा मागलो. तेच परी आयच्या शुभ वर्तमानांतूय आमकां मेळटा. जेसू लेवीक आपलो पाटलावदार जावंक आपयता. जे परी पयल्या वाचपांत गाडवां सांडटात तांकां सोदूंक सावलू वेता, तेच परी जेसू आपल्या काळार समाजान सांडलोल्यांक पातकाक लागूंक सांडलोल्यांक आपोवंक आनी आपलो पाटलाव करूंक सोदून काडूंक जेसू आयला. पूण आयचें शुभ वर्तमान आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जेजूचे आयज लेवीचे आपोवणें आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आनी लेवी तो एक 2 वसूलदार जावन आसलो आनी जेजूच्या काळार एक 2 वसूलदार म्हणल्यार एक पातकी मनीस. ते लोकांचो दोंड एकठांय करून रोमकारांक रोमी सरकाराक लोकांचो दोंड ते पावयताले. आनी अशें कोत्तना जायत्यो नाड बुद्धी ते वापरताले, जायते फोटिंगपण ते कोत्ताले आनी अशें गरीब लोकांचे देखून हिशपा भायर ओ मापा वयर ते दुडू घेताले. आनी देखूनच कोणूच समाजान 2 वसूलदारांक बरे नदरेन पडे नासले. तांकां ते व्हड पातकी कशें लेखताले. पूण आयज आमी पळयता जेसू असल्याच एका पातकी मनशाक आपलो नीज पाटलावदार जावंक आपयता. आनी उपरांत आमी पळयता जेसू लेवीच्या घरान जेवणाक बसता तेन्ना जायते वायट स्वभावाचे मनीस जेजू बरोबर आसात आनी शुभ वर्तमानाक आमकां सांगता वायट स्वभावाचे जावनूय हे मनीस जेजूचो पाटलाव कोत्ताले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जायते पावटी एक बरें जिवीत जिवंक आमी सगळीं तोजवीत कोत्ता. पूण सोबार पावटी मनीस सैमाचे असोकतायेक लागून आमी पडटा, आमी पातकी कशी जाता. असल्या वेळार आमी निराशी जावचे न्हय, कित्याक जेजू ह्या संवसारांत आयला जाल्यार पातक्यांक सोदून काडूंक, पातक्यांक परत एक बरें जिवीत कशें जिवचें तो मारूक दाखोवंक जेजू ह्या संवसारांत आयला.
तर आयज ह्या सेवा धर्मांत आमी वांटो घेतना पातक्यांचेर फॉर्मोण मातशें म्हाका मन आसा जाल्यार असलें मन काडून उडोवंक म्हजें मन न्हवसरूंक जेजूचो आदार मागुया. आनी तेच परी म्हज्या खासगी जिवितांत आसतलीं पातकां म्हाका जेजू कडलीं पयस करतात जाल्यार ह्या पातकांचेर झुजूंक त्याच जेजूचो आदार आनी कृपा हे मिसाचे भेटेंत आमकां आमी मागुया. बेटवणे वेळार गायन गावया C25 ना आमचे लागीं पेज 39. C25 पेज 39. Baba, now आमचे लागीं देव तुका उत्तम देणी देखून आमी ती तुजी भुरगीं आख्खी प्रेतो करता वेदी तिचेर तुका समर्पिता संवसारांतली सर्व सोसी मोगाल बापा घे तूं मानून हें समगेलें व्हडून येबों ताच्यान काशी दिता घालून तुका आमचें हें सिणोरपण. म्हज्या भाव भयणांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवेदा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा बागिमोत आतोनीच्या उगडासाक तुजे वेदीचेर दवरलोली आमची सेवेची दानां तुका मानो. अशें संवसारी आळकोळी तावन सुटोन तुजे स्थायी आमी ग्रेस जायशी कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें उणी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं जेजू क्रिस्ता वरवीं सोर्व काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या शब्दा वरवीं तुवें सगळे रुचलाय. आमचो सुडवंडार आनी तारोक जावंक तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जालो आनी आंकवारी थावन जल्मलो. आपले आत विस्तारून आनी कश्टा मोन्नाचेर जैत व्हरून ताणें तुजी कुशी पाळली आनी तुका एक पवित्र पोरजा जोडून घेतली. अशें ताणें मोन्नाचेर जैत वेलें आनी पुनर्जिवनपण उक्तापें केलें. देखून देवदूत आनी सोमेस भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर देव, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. होशाना उंचसर्गी सर्वेस्पराचे नवीन येता तो सुभागी. होशाना उंचसर्गी. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आप कशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची.
तेच पुरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिनपासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नवे आनी सासणीक कोरोराचें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबाना पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ. सोम्या, तुजें मरण आमी समारंभता आनी तूं परत येसर तुजें पुनर्जीवनपण पुरगट्टा. देखून सर्वेस्परा, सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नरी आमच्या गवंडी बापा, सिमियांव आमच्या दारी गवंडी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान उतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओतोलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पुती, भाग्यवंत दोन दुतांनी सरकाळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सूर पदवीदार बापा सूर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक पवित्र उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणेंच शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवूं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशींच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सोनाकाल तुमची सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती चलयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक तर मातू लय आनी म्हज्या आत्म्या भलायकी मेळटली.
ख्रिस्त प्रसदा वेळार काळून गावया D47 सोय प्रीती मोग वस्ता पेज 75 D47 पेज 75 एकठांय केल्या एक चिता आमकां जेसूच्या मोगान जेसू आमचे दादोस बोग आनंदानी व्हरतेपण एकठांय केल्या एक चिता आमकां जेसूच्या मोगान जेसू आमचे दादोस बोग आनंदानी व्हरतेपण सोय प्रीती मोग वस्ता थंय देवाची रासा सोय प्रीती मोग थंय देवाची आसा सोय प्रीती मोग वस्ता थंय देवाची रासा सोय प्रीती मोग थंय देवाची आसा. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, भाग्यवंत आतोनीक काळोखाचे शक्ती विरुद्ध तुवें खरें जैत दिलें. तुज्या संस्कारांनी फावो ते परी आमी दादोशी जावूं. दुस्मनाच्या सर्फासांतली सुटूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोगाळ बाबा बिनानो, आयज नागाली, पाद्री बाट, मार्टिन्स, व्हडलें बाट 1, 2, 3, कादोज वाडो 2 आनी नोमशील हांगासर पाद्री आनी डिकन कोमन्या घेवन पिडेस्तांक येतले. आमी एनावन्स करूंक नासलोले. सोमारा दीस 19th मशदाले, केरांत, युजेनियो, मुलाती, नायरायले मरोड. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आनी आसूं. सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें सामिंगेल महाबोडव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धोमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सुर्गीच्या दोरबराच्या कुंवरा देवाचे पोतबेन सोयताना आनी सगळ्या खोट्या ओतम्यांक येमकोणान लोटून घाल. कित्याक त्या ओतम्यांचो नाश करूंक आख्या संवसाराक सोलपतात. आमीन. शेवटा कायन गावया F18 सांगातान चलुया पेज 94 F18 पेज 94.